नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. खबरो विस्तारान. कितल्याशाच पालकांक प्लस 92 कोड नंबरावेल्यान फोन कॉल येतात. आज आनीक एकल्याक आयलो. भुरग्यांक किडनॅप केला म्हूण सांगून तोपी घालपाचो प्लान. सादूर पालकांनी कॉल रेकॉर्ड केलो. कॉला विशीं कागाळ घेवन पालक हणजूण पुलीस स्टेशनार पावले. एसपीनूय दखल घेतल्या. असल्यो केशी टेलिकॉम खात्याच्या चेक्सू पोर्टलार रिपोर्ट करूंक लायल्यात. यस, ये शाशा शनरिया, ये क्या लगते हैं आपके? क्या हुआ? साशा सनायरा क्या लगती है? नहीं, क्या हुआ पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब बताओ ना, सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूँ, एसपी अनिल कोहली थाना से बात कर रहा हूँ। मैं सीबीआई अफसर बात कर रहा हूँ। गोल से बात कर रहे हो आप? हाँ, तो आपको क्या ये हुआ वही पूछ रहा हूँ ना मैं। वही तो सर कह रहा हूँ ना, आपकी बेटी कहाँ पे है, आपकी डॉटर कहाँ पे, इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, ये पूछ रहा हूँ सर। आपको कहाँ मिली वो? अरे मिली है तो मैं बताता हूँ ना सर, आपकी डॉटर इस टाइम कहाँ पे है, मौजूद है? वो बाहर गई है। अरे बताता हूँ ना मेरे भाई, वो पकड़ी गई है। आप गोयल से बात कर रहे हो ना? वो ड्रग्स किया है, 4-5-6 लड़कियों ने ड्रग्स किया, ड्रग्स करती पकड़ी गई है। अभी क्या करना है, इसको छुड़वाना है या आपकी बेटी है क्या है, उससे बात करना चाहती तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। वो कहाँ पे गई थी लास्ट टाइम, कहाँ पे गई थी, किस? वो बाहर गई थी, मगर अभी मालूम नहीं ना। अभी ये टाइम पे, ये मोमेंट पे कहाँ है वो मैं कैसा बता सकता हूँ। अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास। आप बोलेंगे तो सर तभी बताएंगे ना। इसको छुड़वाना है, जेल में डालना है, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ। पकड़ी है तो छुड़वाना ही होगा ना। अरे मेरे साथ वीडियो कॉल में बात कर लो यार सर, एक दफा मैं आप फेस टू फेस बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ओके, आप हेलो 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 जी बोल। मैं कह रहा हूँ वीडियो कॉल में बात करो मेरे साथ। आप प्यारे लाल हो? अरे बताता हूँ ना, मेरे साथ वीडियो कॉल में बात करो, पूरी डिटेल बताता हूँ, आमने सामने बैठ के मेरे साथ बात कर। अरे भाई, ये और किसी के साथ खेलो आप लोग। यहाँ पे गोवा में सबको मालूम है ये सब तुम्हारा फ्रॉड है करके। सो इट इज सो थ्रेटनिंग एंड सो स्कॅरी. आयज म्हाका फाल्यां आनीक कोणाक जातलें, आय हॅड दॅट मच ऑफ गट्स टू कम टू द पुलीस स्टेशन एट वन्स. कोण मे बी गाडी चलोवंक नको, कोण मे बी नोको टू कम टू द पुलीस स्टेशन, ओ तांकां पुलीस स्टेशन पयस आहा, एंड दे मस्ट बी नॉट नोईंग दिस इज अ फ्रॉड कॉल एंड दिस मे बी दे वॉन्टेड टू टेक सम मनी फ्रॉम मी. सो हांव तरी मातशी एड्युकेटेड आहा म्हणून हांव जाणा की आय हॅव टू कम टू द पुलीस स्टेशन एंड चॅक. बट म्हाकाय तेच म्हणलेलो, हांव सरप्रायज जालो की म्हाजे चेड्याचें नांव कशें कितें सांगलें तेंच्यांनी. ताका लागून म्हाका हें दिल्लें कितें तरी हें आहा म्हणून, फेक कितें तरी आसा म्हणून. हांवें मागीर तो म्हणलो, चेडो म्हणलो तुजो भितून आतां येड उलोवंक दिता. हांवें म्हटलें ओके म्हटलें. मागीर कळ्ळें म्हाका तें, हांवें सोमतें स्कट केलो. And they are using VoIP protocols. They are using online platforms where they can hide the actual number and use international numbers, ISD calls. These calls may or may not be originating within India or outside India, so that is still subject of investigation. But my advisory is that I've already shared it on Twitter also, that parents should not panic if they receive such kind of calls. They should first verify where is their child right now and what is he doing and whether he's all right or not, and then they should with a lot of patience talk to whoever is calling and try to extract maximum information from him. Because if you bluff with him that okay, give me the account number from where we have to deposit the money, and if you give that account number to cyber police station, we can it can help us to trace that person. So I would advise that parents, you verify the authenticity, verify the genuineness of their claim, and make sure that your child is safe. मुख्यमंत्र्यान मंत्री सुदिनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवचो, मडकयच्या बीजेपी मंडळाची मागणी. दक्षिणेक कांय बीजेपी कार्यकर्ते जाय तशे वावुरले ना म्हणून लोकसभेचो उमेदवार हारलो म्हूण सुदीन उलयल्लो. बीजेपीचे कार्यकर्ते फुर्योज. विधानसभेक खंय मोगोक 13,000, बीजेपीक 4,000 मतां मेळिल्ली. 17,000 मतां मेळपाची ती देंवली कित्याक काय म्हूण प्रस्न. सुदीन म्हणटा आपणे मोगोच्या कार्यकर्त्यांक म्हणिल्ले, बीजेपीच्या न्ही. मुख्यमंत्री किंवा आमचो अध्यक्ष प्रत्यक्षान भोवले, मिटिंगो घेतल्या, त्या मतदारसंघातले आमदार किंवा मंत्री हांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात रात दीस वावुरल्या आणि हो असो कसो आमचे आरोप करूंक शकता. ताका लागून आमची मागणी आसा
भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आणि आम्ही मडकई मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांची की हे मनशाक मंत्रीपदा वयल्यान तात्काळ काडचो. कारण जो आमचो 2022 विधानसभेचे मतमोजणी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक 4,000 मतां पडिल्ली आणि मोगो पक्षाक 3,963 मतां पडिल्ली. 13,963 मतां पडिल्ली. तर टोटल 17,963 मतां ही पडिल्ली जाल्यार हे कित्याक कमी जाली आणि ती कमी जाले ताचे खापर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे मारले वता. ही चुकीची गोष्ट आसा. मतदान मॅक्झिमम जावचें हाजे खातीर भारतीय जनता पार्टीक मतदान जावचें म्हणून आपलें काम केल्लें आसा आनी हो सांगता की हांगासर कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें ना हें ताका दिश्टी पडना. मजगती सुदीन म्हणटा आपणे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक कांयच म्हणून नाशिल्ले. आपणे आपले मोगोचे कार्यकर्ते काम करपाक कमी पडले अशें म्हणिल्ले. नगर परिषद जाल्ली तुमी तांकां दोश दिला म्हणून तेंच्यांनी तुमचो राजीनामो खंयच्याच बीजेपी कार्यकर्त्यांक दोश दिवना आनी बीजेपी कार्यकर्त्यांच्या विशीं हांवें कांयच उलोवना. इतलेंच उलयलां हांवें. तुमी मातसो म्हजें कॅप्शन वाचा. हांवें बीजेपीचेर कांयच उलोवना आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांचे कमी पडले हे उलय. तुमचे कार्यकर्ते भाजपा मतदारसंघान कमी पडले अशें तुमचे सगळे मतदार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि साहिल मांद्रेकार. मडगांव पालिकेच्या एलडीसीन केल्ल्या 17.5 लाखाच्या फ्रॉडाचेर मडगांव पालिकेत खासा बसका. फेस्ताच्या फेरयेचे फी भायले भायर मारली म्हूण बसकेत बोवाळ. निमाणे पालिकेन पुलीस कागाळ आणि रिकव्हरी सुटाचेर कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारला. त्या एलडीसीन खंय चीट बरोवन रक्कम हप्त्यांनी फारीक करूंक सुविधा मागली. पालिका तयार ना. ताणें आपलो म्हणजे सीओच्या भायर बसता तो पावर मिसयूज करून घेतलो. तो हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तुका सांगला पयलीं आमच्या वाड्यांतले चडशे लोक फेस्ताचे थंय खाजेकार बोमाडेकार आनी कोण जायंट विरोध आसूं सगळे आमच्या वाड्यांतले लोक गरीब लोक ते सांगताले. तो डायरेक्ट सांगतालो खंय आपल्याक प्रेशरायज थोडे पयशे फोन करप बेगीन ती पयशे आनी सीओ आपलो त्रास करता म्हणून. हे थोड्या कडेन रिकॉर्डिंग सुद्दां आसा. ते तो कसो उलयतालो जर शिवून सांगला तो कशें सांगपा लागलो. त्या टेबलार बशिल्लो आतां विचारून फायदो ना. आतां मेन म्हटल्यार मेन आमच्या कलीग कोण दादान सांगला एफआयआर जावपाक तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी जाता इतले कोणी जितले कोण ताका सगळ्यांक मेमो काड रिकवरी सूट फायल कर सगळ्यांक हे कर. ओके इतले दीस केल्या पळय तातूंत आयची रात वचली न्ही तातूंत कितें जावपाक ऑलरेडी जाला तर ताका एब्सोल्युटली करेक्ट. सोमारा हॉलिडे मंगळारा जातले. नवे शिक्षणीक धोरण लागू करपा विशीं कांय कोफुसावा आनी दुबाव आसात. सगळे इश्यू सुटावे करतले म्हूण शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. पालक शिक्षकां बरोबर तालुक्यांनी बसका चल्ल्यात. शिक्षकांच्या ट्रेनिंगेचेर खंय फोकस. 18 जूनाक ट्रेनिंगे खातीर मॅथ्स आनी सायन्साच्या 18 शिक्षकांची पहिली बॅच बेंगलोर आय सायन्सात वतली. जे सगळे तालुके कवर जाले. सगळ्या स्कुलांक किंवा टिचरांक हेडमास्टरांक बारीक बारीक कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सॉर्ट आवट जाल्या. तांकां एक मेजर एप्रिहेन्शन आशिल्लें टिचर्स आमी दितले काय ना ते. तांकां आमी क्लियरली सांगलां की जर एन्टायटलमेंट आसा जाल्यार टिचर 100% दितले. दुसरी एक क्वेरी आशिल्ली सांजचे म्हणल्यार वगीच टायम वाडटलो. पेरंट्साकूय क्वेशन आशिल्लें की भुरगे जेवतले कितें कितले पर्यंत सांजचे रावतले. ते आमी सारके क्लॅरिफाय केला की आसा तशेंच टायमींग पासून दवरले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. आनी इतलें आमी सांगलां की आमी हे कितें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कितें नवे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता ते इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट्स. भुरग्यांक फायदो जावपाक जाय. आनी त्या बरोबर सेक्रेटरी सर आमचे प्रसाद लोलयेकर सर सदांच इतलें सांगता की खंयचोच टिचर सरप्लस जावचो ना. खंयच्याच टिचराकूय टिचराचो कितें इंट्रस्ट आसा तोय आमी प्रोटेक्ट करतले. आनी हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचो आमकां पूर्ण तेंको आसा. तो कितें करता तें अंडर हीज गायडन्स ओन्ली आमी करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी वेवस्थीत फुडें वता. आमी कितल्योश्योच गोश्टी फुडें व्हरता
आता खुबशे लोक विचारता की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे पुस्तक ते सिलेबस पोर्शन आमी थोडे हेवटेन तेवटेन कर्टेल करतले आनी कितें चेंज. मेन आमचो एम्फसीस आसतलो तो टिचर ट्रेनिंगाचेर. आनी टिचर ट्रेनिंगाक आमची सायन्स आनी मॅथ्स टिचराची पयली बॅच आतां बेंगलोराक वचपाक 18 तारखेक भायर सरतली. तांकां हे स्पेशल ट्रेनिंग इन रेप्युटेड इंस्टिट्यूशन लायक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हे तांकां ट्रेनिंग दितले. सो अशे तरेन स्लो करून आमी सगळे NEP इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. इतले मजगती स्वयंपूर्ण परत सुरू जाता. मंगळारा 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्री शिक्षण आणि शेतकी विशयाचेर उलयतलो. And as you all know, now the model code of conduct is lifted out. The Swaympurna Goa program will be revived with full vigor, double vigor. And for this purpose, as you all know that under Swaympurna Goa program, every month we have a webinar, live interaction of the Honorable Chief Minister or any other Honorable Minister, and they address on different subjects, different themes to whole of Goa through the Panchayat offices, municipalities and all the Swaympurna Mitras and concerned departments and general public attends that program. In order to have now this revive this Swaympurna Goa program, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant will have a live interaction webinar tomorrow at 10 o'clock. He will address from his official residence at Mahalakshmi. All the Swaympurna Mitras will be present in all the respective village panchayats. The main theme on which the Honorable Chief Minister perhaps would speak is on education and agriculture in Goa. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. कुयटाक मरण आयिल्ल्या भारतीय कामगारांच्यो बॉडी घेवन भारतीय वायुसेनेचे C-130J विमान सकाळी कोचीत देवले. कुयटाक 6 मजली बिल्डिंगेत लेबर कॅम्पात उज्याचे घडणुकेत 50 कामगारांक मरण, 45 भारतीय. 30 वयर केरळचे, 2 तामीळ, आंध्रा, पंजाब, कर्नाटकातल्या कामगारूय आसात. केंद्र आणि केरळ सरकारान कामगारांच्या फॅमिलींक आर्थिक आधार जाहीर केला. फोंड्या नगरपालिकेन मान्सून पूर्व कामांक लागून काडिल्ल्या गटारावेल्यो लादयो तश्यो उडयल्यात. कोणूय गटारात पडत म्हूण थळाव्यांक हुस्को. लादयो खंय रस्त्यारूय दिसतात. अपघात जाल्यार जबाबदार कोण असो थळावे प्रस्न उक्ता येतात. म्हाका कालच्यान काय परच्यान कालच्यान दिसता म्हाका हें काम चालू आसा गटर निवळ करपाचें. प्री मन्सून वर्क कित्याक म्हणटा तें म्युनिसिपालिटीक अजून खबर ना, पंचायतांक खबर ना दिसता म्हाका. प्री मन्सून वर्क स्टार्टेड बिफोर 15 days जेन्ना पावस स्टार्ट जावपली पूण तें करिना. आतां पावस स्टार्ट जालो ऑलरेडी. पूण पयतलें हें वयल्यान हें गटर येता, सेंट मेरीचें उदक येता वयल्यान, तें गटर आहा आनी तुमी स्लॅबीज पळयतले रस्त्यार दवरल्यात. हांगा एक तरी म्हाका सेफ्टी सायनबोर्ड दाखयात, एक तरी असो बोर्ड दाखयात की हांगा काम चालू आसा, स्लोच वचा. कारण हांकां लोकांच्या जिवाचे पडलेले ना. हांकां फक्त वर्क ऑर्डर, टेंडर, कमिशन हाजेरूच सगळें सोंपलां. जर आशिल्लें जाल्यार ते हांगा बोर्ड लायतले आशिल्ले. कारण हांगा आतां काळोख आसा, तुमी पळयतले एक तरी स्ट्रीट लायट पेटोवन दाखया. हांगा स्ट्रीट लायटी ना, फक्त आसा त्यो चर्चीची लायट गेली, चर्चीची लायट सुद्दां गेल्ली आसा. तर हांगा जर जीव गेलो जाल्यार जबाबदार कोणाक धरपाचो? कौन्सिलराक धरपाचो काय ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक धरपाचो जाका हें काम दिलां, काय फूल म्युनिसिपालिटीक धरपाची? हांगा एक स्ट्रीट लायट पेटोवन आमी काळखान उबे आसा आनी हे स्लॅबीज आसा त्यो रस्त्या भायर आसा, व्हायट लायनीच्या भायर पावल्या. आनी एक तरी सेफ्टी सायनबोर्ड जाय आशिल्लो, एक तरी बॅरिगेड जाय आशिल्लें आनी रातचे रिफ्लेक्टीव सायनबोर्ड जाय कंपल्सरी. कित्याक आमच्या फोंडेच्या लायटीच्या डिपार्टमेंटाची केन्नाच गॅरंटी ना हे स्ट्रीट लायटी पेट्टा म्हणून. तेन्ना म्हाजी मागणी आशिल्ली जाता तितले बेगीन, अजुनूय चान्स आसा, ट्रॅफीक सेलान सुद्दां हांगा एक कितें सायनबोर्ड लावपाक शकता. जावं म्युनिसिपालिटीचे कोण आसा जागे तर तेंच्यांनी हांगा एक सायनबोर्ड लावचो. कारण आमकां लोकांचे जीव इम्पॉर्टंट. सांतिनीज नल्ल्यात कोयर ओडवपाचो न्ही म्हूण WRDन रस्त्या कुशीकच्या नल्ल्याचेर जाळी मारूंक सुरवात केला. कोयरान नालो तुंबलो. नालो मांडवीत मेळटा थंय गाळ भरिल्लो, तोवूय काडपाक सुरू. कांय दिसा फाटीं मुख्यमंत्र्यान नल्ल्याची पळोवणी केल्ली. 56 आस्थापनां घराब्यांक सिवेज कनेक्शनां घेवपाची शिटकावणी दिल्ली. ते उपरांत कारवाय. आम्ही सध्या आसा सांतिनीज क्रिका कडेन. आमी फाटीं रिपोर्टूय हाडलो की सांतिनीज क्रिकाची सद्याची परिस्थिती कितें आसा की मेळटा तशे लोक सांतिनीज क्रिकान सिवेज सोडटा जावं कोयर हाडून उडयता. आमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाक शकता की हांगा सध्या सांतिनीज क्रीक जंय
रस्त्या कडेन सांतिनेज क्रिका कडेन पॉसिबिलिटीज आसा की लोक हांगासर कोयर उडोवपाक शकता, त्या जाग्याचेर सध्या WRD आसा तेंच्यांनी काम चालू केलां आनी WRDच्या डिपार्टमेंटा वतीन हांगासर जे नेट आसा ते घालता ते आमकां दिश्टी पडटा. कारण चडशे लोक अशे जेन्ना रस्त्या सायडीक जेन्ना जागो मेळटा तेन्ना लोकांक संवय आसता की थंय कोयर उडोवप, आनी थंयसर म्हणून जेन्ना फाटीं सीएमान स्मार्ट सिटीचें इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना सीएमान सांगिल्लें की सांतिनेज क्रिकाचेर अशें कितें तरी जातलें आनी तेंच्यांनी जे WRD डिपार्टमेंट आसा तेंकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले. तेजे मागीर आमी आतां सध्या पळोवंक शकता की हांगासर जे सांतिनेज क्रीक आसा थंयसर अशें नेट घालपाचें काम चालू आसा, जाणे करून जेन्ना लोक अशे रस्त्या कडेन तेंकां लागीं इजी पडटा की कोयर उडोवचो क्रिकान, तो तेंकां उडोवपाक मेळचो ना. आमी फाटल्यान पळोवंक शकता की कशा तरेन हे जे नेट आसा ते घातला आनी अशा तरेन जे अशे पॉयंट्स आसा ते तेंच्यांनी वेगवेगळे पॉयंट्स सोदून काडले आनी थंयसर अशे तरेन नेट घालपाचें काम जाताना आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच सीएमान सांगिल्लें की मांडवीन डिसिल्डिंगाचें काम करपाची गरज आसा आनी ते डिसिल्डिंगाचें काम सुद्दां WRD डिपार्टमेंटान चालू केलां. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. धारगळे सुकेकुळण ते मोपा विमानतळा मेरेनच्या मोपा लिंक रोडाचे काम 95% मायज पुराय जाला. फुडल्या 2 म्हयन्यात 15 ऑगस्टा मेरेन रस्तो उक्तावणाक तयार. 80 कोटी मोडून विमानतळाक डायरेक्ट कनेक्ट करपाक हो रस्तो बांदपाक घेतिल्लो. पुराय रस्तो 6 किलोमिटराचो, तातूंत 3 किलोमिटर फ्लायओव्हर पूल. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्टाक जे लिंक रोड जे कनेक्ट जावपाचे आसा त्या रोडार हांव आसा. सद्या तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हेजे फाटल्यान ब्रीज दिसता, हेच्या खाला जे आसा नॅशनल हायवे 66 आसा आनी 95% हाचें काम पुराय जाल्लें आसा मोपा लिंक रोडाचें. हालींच जेन्ना मिनिस्टर आयिल्ले सेंट्रल मिनिस्टर तांच्यांनी अशें म्हटलेलें की एप्रील मेरेन जातलें म्हणून, पूण अजून मेरेन हे हँड ओवर करपाक आयिल्लें ना. हे जे लिंक रोड आसा टोटल 6 किलोमिटर आसा आनी तातूंतले 3 किलोमिटर जे आसा जे ब्रीज आसा आनी बाकीचे जे 3 किलोमिटर आसा ते ग्रावंड म्हणजे जमनीक लागून वयता अशें हाचे आसा. आनी 80 करोड हे हाचे फूल कॉस्ट जे आसा 80 करोड. हे लिंक रोड जे आसा फक्त मोपा एअरपोर्ट जे येतले वयतले हांच्या खातीर आसा आनी जे लोकल आसा तांच्या खातीर हे अजिबात फायदो ना. जे सकलच्यान जे आतां सद्या येरादारी सुरू आसा थंयसर खुबशे एक्सिडंटां जातात. एक्सिडंटां जावन खुबशे जाणांचे मरण सुद्दां पाविल्ले आसात. सो एकंदर हे जे मोपा लिंक रोड जे ब्रीज बांदपाक आयल्या सुकेकुळण धारगळ हांगा खंय तरी बेगिनात बेगीन जर इनॉग्रेशन जर जालें जाल्यार मोपा एअरपोर्टाक वचपी जे लोक आसात, जे ट्युरिस्ट आसात सगळे, ते सगळ्यांक हांगाच्यान वयतले. पूण खालाच्यान जे गांवांतल्यान जे आतां सद्या येरादारी सुरू आसा थंय जावचें ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. रायबंदराची सोलार फेरी उदकात. ऑक्टोबर 2022 रायबंदर ते पणजे मेरेन सोलार फेरीचे उक्तावण केल्ले. मात 2 वर्सां जायत आयली तरी सोलार फेरी आसा तशी जाग्यारूच. 4 कोटी मोडल्यात मात लोकांक कांयच फायदो ना. आता ती पर्यटन खात्याक दिवन वडोवची म्हूण न्हंय येरादारी खात्यान थारायला. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. ही माझ्या फाटल्यान तुमी पळयता ही सोलर बोट ही ऑक्टोबर 2022 ऑक्टोबरान हांगा युनियन मिनिस्टर गव्हर्मेंटांतले येवन तशेंच आमचे CM आनी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर हेंच्यांनी ही बोट हांगा लॉन्च केल्ली. ही गोंयांतली पयली सोलर बोट आसली आनी अशें सांगलेलें की जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना ही पॅसेंजर बोट म्हणून तेंच्यांनी सांगलेली. ही जी सर्वीस जे रायबंदच्यान हांगा जे लोक कामाक येता तांकां इजी जावपा खातीर ही बोट आसली. आतां ऑक्टोबर 2022 ते आतां 2024 ही 2 वर्सां जाली. ही फेरी बोट लोकांक हाडूंक ना, काय तेजेर ती हांगासल्या एका जाग्यार हालोवंक सुद्दां ना.
आणि तुम्ही पळयसा गेली 2 वर्सां ही सोलर फेरी आई हेज्या पयलीं आमी प्रुडंटान हो रिपोर्ट केल्लो की हो गव्हर्मेंटान एक वायट एलिफंट म्हणून हो कित्याक तेंच्यांनी हाडून दवरला पण तेजो कांयच यूज जायना. काल रिवर नॅविगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हेणे सांगले की फेरी इज नॉट आमी सोलर फेरी वापरून पयली सगळ्याक आमी फ्री सर्विसीस दवरली जर जाय जाल्यार सोलर फेरीची जाली ना कारण तातूंत भितर आमची 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना आनी इट इज ओन्ली फॉर पॅसेंजर. सो ती सोलर फेरी हायब्रीड फेरी म्हणून केल्ली पयलीं ती हांगा वायबल जाली ना. आमी पळयतात ती खंय कोणाकय करून रेवेन्यू अर्निंग कितें करपाक मेळटा फॉर टुरिजम पर्पज फॉर पॅसेंजर पर्पज वी ट्रायड 2-3 म्हयने आमी चलोवन पळयली पण ती वायबल जायना आनी कोण पॅसेंजरूय मेळना. आतां पळयता ती टुरिजमाक वापरपाची पळयता आमी. आतां तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की ही फेरी आतां टुरिजमाक वापरपाक दितले म्हणून. तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. 2024च्या युरो कप काल सावन सुरू जाले. पहिली मॅच अंदूच्या वर्साचे आयोजक जर्मनी आड स्कॉटलँड. जर्मनीन 5-1 गोल मारून जैत जोडले. 2021 इटालीन इंग्लंडाक मारून डिफेंडिंग चॅम्पियन म्हूण जैत जोडिल्ले. मजगती अंदू युरोपांतले 24 टिमी सर्तीत वांटेकार जाल्या. 6 गट, दरेक गटात 4 टिमी. फायनल 15 जुलयाक. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.